वर्षाच्या वॉर्ड मिस्त्रीच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमात आमचे पेडणेचे आमदार श्री प्रवीण आल्लेकर भाई हांगासर उपस्थित आहात. तसे आमचे झेडपी आमचं नानू हरमलकर, तसे माझे मित्र भूषण आणि इतर पंचायत सदस्य आणि हांगासले ग्रामस्थ. खरें तर हो रस्तो खूपच पिड्ड्यार जाल्लो अशी लोकांची कागाळी येताली आणि ताका लागून आज जे आमदारान आमच्या जे हे काम पास करून हाडला तेंचे खरोखरच हांव अभिनंदन करता धारगळ ग्रामपंचायतीचे तर्फे. तशेंच म्हाका दिसता जर रोड मिक्सिंग जालो जाल्यार हांगा जे ऑल्कोनचे जे गाडयो येतात आणि ते तेचो जो हे पडटा हांगासर सिमीट बी अशें तेचो मातशें तेचेर कांय तरी आमदारान थोडोसो विचार करचो. कारण जो इतको रस्तो आमी बरो करता तो परत जर पिड्ड्यार जालो थोड्या दिसान जाल्यार ताका कांय अर्थ उरचो ना. तेन्ना म्हाजी एक कळकळीची विनंती, हांव एक पंच आणि एक सरपंच असल्या कारणान हांव आमदारा कडेन विनंती करता की थोडोसो थंयसर कितें तरी एक जो हांगा जे कॉन्क्रीट जे पडटा रस्त्यार सकयल आनी रस्तो पिड्ड्यार जाता तेचेर कितें तरी मातशें सोल्युशन काडपाचें अशें म्हणटा. आनी हें जें काम तुम्ही पास करून हाडलां तेच्या बद्दल हांव तुमचें खरोखरच अभिनंदन करता. हांगासर म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिल्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानून हांव 2 शब्द हांगासर रोड हे वॉर्ड मिक्सिंगला हेका आपल्या रोडाचे फाउंडेशन आमचे पेडण्याचे आमदार भाई आमदार, तसे आमी न्यू झेडपी आमचे नानू हरमलकर, गुरुदास आमचो हरमलकर, पंच आमचो तेज धुमाळ, महेश पंकज आयस माली सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. आयज तुमचे पत्रकारांचे बी स्वागत करता. आयज हे वॉर्ड मिक्स डोंट कम टू आमचो ब्रीज आराबा ब्रीज हे आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान बरे तरेन काम करून घेवपाचें. कित्याक लागून ते फाटल्या 2-4-5 वर्सां हांव वॉर्ड मिक्स साकून ना. आनी जेन्ना वॉर्ड मिक्स करतात तेन्ना चड दामार आपले यूज करपाचें पड न्हू आपले डिजल. जेन्ना डिजल आमी घालतात आनी रोडाची लेवल कमी करता आनी रोखडोच 1-1.5 वर्सांचो काबार हांव कॉन्ट्रॅक्ट रिक्वेस्ट करता जें काम करपाचें बरे तरेन करून घेवपाचें आनी आपलें नांव खंय तरी वयर बरें काडपाचें. कित्याक जेन्ना काम केल्या उपरांत बरें कोणें काम केलें कॉन्ट्रॅक्टर सदांच नांव घेता तशें तें कॉन्ट्रॅक्ट काम करून घेवपाचें. आनी त्याच परेन आमचे जे सेक्युरिटी हे आसात इंजिनियर जावं आमचे स्टाफ तांकां हांव रिक्वेस्ट करता काम बरें करून घेयात आनी तुमचें नांव खंय तरी भविश्यान बरें करता कितें मिक्साचो हो जो कार्यक्रम सुरू जाल्लो आहा तो 2 खांब ते आरोग्य पुळा पर्यंत आहा. बऱ्यांतल्या बऱ्या तरेन होपवान हे कॉन्क्रिटींग हे मिक्सचर जावपाचें पातळ घालूं नाका कित्याक जेणे करून हयसर पयलीं घातलेलें आहा तें सुशेगादान पण घातलेलें पूण बरें घातलेलें आहा आनी तुजें नांव दवरुपाचें कॉन्ट्रॅक्टराक. हेच्या बद्दल जास्त म्हायती आमचे आमदार दितले. समारंभ आमच्यामध्ये आमचे आमदार प्रवीणभाई, माजी सरपंच भूषण नायक, पंचायत सदस्य सतीश धुमाळ आणि सगळे इतर मान्यवर. आज हे कामाचे शुभारंभ 2 खांब टू आरोबा ब्रिजपर्यंत हे कामाचे काम 1.5 कोटीचे आसा. आणि हांव तुमकां इतकें सांगूंक सोदता की ही काळाची गरज आसली ह्या कामाची आनी हे आमदारान लक्ष घालून बेगीन फायल पास करून हे कामाचे तेणी लोकांचे जे प्रॉब्लम आसले ते तेणी प्रॉब्लम सॉल्व केलेले आसा. आनी इतको बरो ह्यो रस्तो जावपाचो आनी एक मेन इशू आहा ह्या रस्त्याक म्हटल्यार ती लोक हाडून हांगा हे उडयता, कचरो हाडून उडयता. तितून मातसो आमदारान लक्ष घालून ह्यो प्रॉब्लम सॉल्व करता. नमस्कार. आयज आमी सगळे हांगासर जमलेले आसा ते आयज आमचे हॉट मिक्स आमच्या 2 कामां ते आरोबा हे आयज आमच्या हॉट मिक्साच्या इनॉग्रेशनाक हांगासर उपस्थित जाल्लेले आमच्या धारगळ पंचायतीचे एक्स सरपंच आमच्या धुमाळ सतीश धुमाळ, तशेंच आमच्या मेंबर आमचो बरो मित्र भूषण, तशेंच आमच्या नानू हरमलकर हो आमचो न्यू झेडपी, तशेंच आमचे सगळे इतर आमचे मान्यवर आनी तशेंच म्हाजे मेंबर्स सगळे. आयज खूब बरें दिसता कित्याक ही कामां आमची जाता तितली फास्ट ही चालीक लागता. जे आयज आमचो डायनॅमीक CM हो आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता ते आयज हे हॉट मिक्साचे खऱ्यांनीच लोकांक गरज आसलेली. जे आयज लोकांचे हे रोड बेजीक हे लोकांचे आयज आमी सदांच MLA तशें मिनिस्टरांनी बेजीक आहा पळय लोकांचे रोड उदक आनी लायट हे लोकांक खऱ्यांनीच दिवपाची खूब गरज आहा. जे आयज हो रोड आहा पळय रोड खूब वर्सां जाली ह्या रोडाक केन्ना थोडे मिक्स
फक्त 4-5 वर्सां जालीं हॉट जावंक नासली. ताका लागून लोकांची खूब समस्या आसली ह्या रोडाची. ताका लागून आयज ती पूर्ण जाल्ली आसा. ताका लागून बऱ्यान बरें हे हांवूय ते सांगूंक सोदता जे आयज मेंबर आहा तेंच्यांनी लक्ष दिवचें. जे आयज कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी सांगलेलें आहा जे आयज मिक्सिंग करता ते बरें हे डांबर तेंच्यांनी बरो यूज करचो. मटेरियल बरें यूज करून जो रोड आसात ते नेक्स्ट इयर अशें रोखडेंच हे जावचें न्हू, स्पॉयल जावचें न्हू. ताका लागून ते रोड खूब वर्सां येवचे तशें तेंच्यांनी आयज आमच्या गोवोरमेंटानूय बरी स्ट्रिक्टली आयज आमची हें घेतलेली आसा. कितें हेजे फुडेंय बी अशे रोड म्हाका दिसता 1 वर्सान 2 वर्सांनी हे रोड पिड्ड्यार जाताले. गोवोरमेंटान बरी स्ट्रिक्टली हें घेतलेलें आसा. तुमचे चॅकअप बी टायम टू टायम हें करतात जे पळय मिक्सिंग करता ते. ताका लागून म्हाका दिसता आयज आमचें गोवोरमेंट बरें बरें काम करता. ताका लागून सगळ्यांनी हे आयज आमकां सगळ्यांना साथ दिवचो. जे आयज कामां आमच्या दारगळेन खूब चालू आसा. जे आयज आमच्या 2 खांब्या कडेन ब्रिजूय तो चालू आसा आनी तेजें फास्ट कामूय जातलें कित्याक आमकां खऱ्यांनीच हांगासर ब्रिजाची खूब गरज आसलेली. जे आयज आमच्या 2 खांब्या कडेन हांगासर एक्सिडंट खूब जाताले तेंय बी काम चालू आहा. तें काम एज फास्ट तेंय बी कंप्लीट जातलें. तशेंच आमच्या परसवाडे आमचो एक न्यू ब्रीज आमी चालू करपाचो आहा. तेजें इनॉग्रेशन आतां थोड्या दिसांनी तें बी फावंडेशन इनॉग्रेशन जातलें. तशीच कामां खुबशीं आतां चालीक लागलेलीं आहा. तशेंच गोवोरमेंटाची आयज आमची जी कामां आसात ती एज फास्ट आतां जातात. ताका लागून हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता जी आयज आमच्या सगळे आमचे जे डिवॅलप जाता हांगासर कोणूच अडी अडचण हाडची न्हू. कित्याक जेन्ना रोड वयता तेन्ना कोणाच्या दारांसून रोड गेलो तर तेजी 1 मिटर जागा गेली जाल्यार थंयसरूच तेणी ना म्हणचें न्हू. कित्याक हें डिवॅलप जाता जाल्यार ते लोकांक सगळ्यांकूच बरें. ताका लागून रोडाक लागून लोकांनी खंयसरूच कमी आमचे आडोवचें न्हू रोड. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता तुमचो सगळ्यांचो साथ असो आहा जाल्यार डिवॅलप करपाक खूब उमेद दिसता आनी खूब बरें दिसता. जाल्यार तुमी सगळ्यांनी हो साथ दिवचो आनी डिवॅलप करपाक आनी पेडण्या कितें तरी आमी न्यू घडोवन दाखोवया. टोटल कॉस्ट कितलो आहा हेचो? टोटल कॉस्ट 2 CR. येस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.